Luke chapter 1 verse 37 कित्याक देवाक कासात जावचें कसलेंच ना. Philippians chapter 4 verse 13 म्हाका बोल दितल्या सवे संगती करूंक हांव शकता. Romans chapter 8 verse 31 इतलें सकट आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. Isaiah chapter 41 verse 10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. Genesis chapter 1 verse 27 देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. John chapter 6 verse 33 कित्याक जो सर्गी तावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. Psalm chapter 18 verse 28 सरस्परा तुमचो म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड पंकयता. Psalm chapter 6 verse 2 म्हजी दया कर सरस्परा कित्याक म्हजें बोळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सरस्परा कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. Psalm chapter 40 verse 13 दया करून सरस्परा म्हाका निवार, सरस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. John chapter 12 verse 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमानतालो काळोखांत उरचो ना. 1 Peter chapter 3 verse 12 कित्याक नीतिवंताचेर सुमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्यांक तो कान दिता, पूण खोटेपण आदारतेल्यांचेर तो रागाची दीस लायता. Psalm chapter 55 verse 16 पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सरस्पर म्हाका निवारतलो. Romans chapter 12 verse 12 तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा, कष्टान वरांमध्ये सोसणीक जाया, मागण्यान तीर रावा. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तुम्ही देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करनासा म्हूण तुमी नेणा. Second Corinthians chapter 12 verse 9 पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. Psalm chapter 118 verse 6 सरस्परा म्हज्या पक्षेक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. Matthew chapter 14 verse 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो मोग देखतस तांचे काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें खूण केली. Matthew chapter 21 verse 22 जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले.